म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर तुमी सगळ्यांनी आयकलां आनी देवान तुमकां कितें तरी भितरल्यान उगडापें केल्लें आसा. ताचेर तुमच्यान मनन करूंक जाता. पूण आतां हांव तुमचे फुडें ही चिंतना दवरतां. पळयात, आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार तें आमचे पांय मांयक लागून न्हय. देवाची येवजणे प्रमाणे आमी तांकां एक देणें कशें दिलेलें आसा आनी ताचे वरवीं ह्या संवसारांत आमी आसा. पूण देवान आमकां सांगलां तो सगळ्या जाणांक हे भशेन रोजता आनी ताची सुरशी आपयता. ताच्या हुकुमा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. आमकां जाय पळय तशें न्हय, पूण ताका जाय पळय तशें. आनी तेन्ना आमी केलें की ना आमकां खूब पिडापेट मेळटली. आमी पळयलां पयले वाचपान कशे भशेन जेन्ना देवान ताका हुकूम दिलो हे भशेन तुवें लोकांक म्हजें उतर परगटचें म्हणून ताची खेळबडां ताका खूब कोत्तात ते. पूण तरी पूण देव ताका म्हणटा, तुका हांव न्हयच इज्रायल परजेचो पूण आख्या संवसारांत आसा तितल्यांकूय एक परजळटो दिवो जातले म्हणून. आनी जेजून आमकां मागीर सांगलां, हांव संवसारचो उजवाड. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो केन्नाच काळोखान चलचो ना. म्हणटच पळयात, दुसऱ्या वाचपान आमी कितें पळयता पळय तें, कोण जेजू फाटल्यान चलोवन वता आनी कोण वचना पळय तो. जुडस इस्कारियोत आपणाक जाय पळय तशें कोत्तालो म्हणून सांगलां. म्हणटच तो जेजू बरोबर ना. तो काळोखांत आसा आनी काळोखाची कामां करता, ताकाच विकून दिता. सिमांव पेद्रू आपणाची वस्तूंगी म्हणटा, हांव दुसरे पासत मरोंक तयार आसा. वय म्हणटा तो, 3 पाटीन तूं म्हाका नाकारतले कोमोसात घालच्या आदीं. म्हणजे कितें? हें सगळें पळय आमी आमची वस्तुगी करूंक सोदता तें निर्फळ जातलें. पूण जेन्ना आमी ताका एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन जें आमी कोत्तेलें उलयतलें आनी जियेतलें तें ताचे भशेन तोगतले, आमी संवसाराक उजवाड जातल्या, हेरांकूय बरेपण आमी दाखयतल्या. पूण आमकां ताचे भशेन खूब सोंसचें पडटलें. आनी सोंसतना आमी शिरापूंक फावना. तें मोगान आमी स्विकारूंक जाय. जेजू सोबें आमी रावंक जाय आनी जेजू बरोबर तें दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आमी तें ओपून दिवंक जाय. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय म्हणटच हें आमकां देवान सांगलेलें आसा. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आतां ताका भेटोवया आनी तोच आमकां जशी बापान येवजणी आमकां जेजू सोबें कशे भशेन जिवंक जाय तें नेमलेलें आसा त्या प्रमाणे आमी जियेतले. आमचे हात एकूच मिनट अशें जोडून उंटयेन धरून, पाट स्ट्रेट धरून, दोळे बंद करून थोडो वेळ आमी ओगेपणान सारया. आनी आमचें जिवीत सगळेंच आतां हे भेटोवणे वरवीं जेजूक भेटोवया आनी तो तें बदलून जे भशेन उणो आनी सोरो ताची कुडेन रगत जाता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचें जिवीत जावंक लागतलें. आमेन.